जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसपूर 14 वोळ 21 ते 26. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो. आनी हांव तांचो मोग करतलों आनी तांकां म्हजी वळख दितलों. जुदासान हो एस्कारियोत न्हय पूण दुसरो. ताका म्हणलें, सोम्या, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका परतिपाळ केलो. म्हजो मोग करतात तीं म्हजें उतर सांबाळटलीं आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो. आनी आमी तांचे थंय येतल्यांव आनी तांचें सगळें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिनात तीं म्हजीं उतरां सांबाळिनात. आनी तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.